आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वप्न आमी पळयता. विकसीत भारताचें आमी स्वप्न पळयता. ह्या ल्हान ल्हान गजालींतल्यानूच विकसीत भारत आनी विकसीत गोवा जावपाक शकता. हांव एप्रिशिएट करता. एका धाकल्या भुरग्याचो व्हिडिओ पळयलो. इज जस्ट 12 year old आणि त्यांनी पळयलो ती कुल्ली आणि म्हणालो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगला म्हणून एक कुल्ली म्हणाला आपूण सोडटा. खावचाना म्हणपाक सोडून दिली कुल्ली. दिस इज एप्रिशिएट. म्हणजे हांव त्या भुरग्याक सुद्दां खरोखर तेजें खूब अभिनंदन करता. जाल्यार कुल्ली मेळ्ळी काय कोण सोडी नासलो. 1 किलो किल्ली आनी कोण सोडटलो पूण बरे पयशे मेळटले म्हणटलो तेजे 1000-1500 रुपया कोणीय दितलो. बट एप्रिशिएट करपाक जाय की ती परत सोडप. म्हणजे तिच्या कुल्लेच्या पोटांत 10 लाख तांतयां तितूंतली 2% जरी जगली जाल्यार फुडल्या पिडये खातीर दिवपाक शकता. म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक अपील करता. आतां जर आमी ऑर्गेनीक करपाक लागले, आतां जर आमी प्राकृतीक शेती करपाक लागली जाल्यार फुडली पिढी ह्या खातीर आमी कितें तरी जमीन ही टिकोवन दवरपाक शकतले. म्हणून आमी जे म्हणटा की गोमय किंवा बाकीचे खत हे वापरप हाजेर आमी भर दिवपाची गरज आसा. आतां आमी काजी आसतले, फणस आसतले हे सगळे गोंयांत 100% ऑर्गेनीक आसा. पण उरलेले हे ऑर्गेनीक करपा खातीर सुद्दां आमचो सगळ्यांचो हातभार हो आसप हो गरजेचो आसा.